6 जुनाक गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन नोटिफिकेशन काढला की कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन आता त्यांनी ड्राफ्ट प्लॅन्स एप्रूव केल्या आणि 7 जुलयाक रवींद्र भवन फॉर साऊथ गोवा आणि तालिगांव कम्युनिटी सेंटर फॉर नॉर्थ गोवा तांणी पब्लीक हियरींग दवरला. आता हे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन जे तयार केल्या ते कोणे केल्या NCSCM फ्रॉम चेन्नई. आणि हे प्लॅन करता आसतना ते खंयचे पंचायतीन तेणें पांय सुद्दां दवरना, खंयचे पंचायतीक इन्फॉर्म केलें ना, लोकल लोकांक मेळना. आनी हे प्लॅन तयार करता आसतना तेणी कोणाकूय सांगनासतना फक्त आपल्यागे सॅटेलायट इमेजरी घेवन चेन्नई बसून आनी थोडे गोवा गव्हर्मेंटागे ऑफिशियलाक कन्सल्ट करून तेणी हो प्लॅन काडला. आतां हो प्लॅन आमी जेन्ना स्टडी केलो इतले आमी शॉकाद जाले की ह्या प्लॅनाचेर फिशरमॅनाचे एक पासून एरिया दाखयला. एक्चुली ह्या प्लॅनाचो पयलो ऑब्जेक्टीव फिशरमॅन आनी लोकल कम्युनिटीक प्रोटेक्ट करपाचो, पूण तेंची एक सुद्दां एरिया दाखयना. आनी हो प्लॅन काडटा आसतना त्यांची इतली ह्या प्लॅनात मिस्टेक्स आसा. फॉर एग्जाम्पल रिवर जुवारी आसा ती मांडवी रिवर म्हणून दाखयल्या. सो तुमकां कळून येतलें की हे केन्नाय गोंयांत पावलेले ना हे मनीस ज्यांनी हो प्लॅन काडला. आनी हे मनीस जे प्लॅन काडटात हेजे फाटल्यान एकूच कारण आसा. हे ज्यो आमची गोंयची न्हंयो आसात आनी आमचे गोंयचे न्हंये देगेर जी जमनी आसा ते तांकां कोळश्या लागून ट्रान्सपोर्टेशन कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशना लागून यूज करूंक जाय. आनी कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन करता म्हणून लोकांक कळ्ळें जाल्यार लोक सगळो उठ्ठलो आनी बंद करतलो म्हणून हे फटींगपणान लोकांक फटोवन हो प्लॅन मुखार व्हरूंक सोदतात. जाका लागून हो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन काडला जितून फिशरमॅन दाखयले ना, कांयच दाखयले ना. ज्या की ते कारणां लागून हे सगळे जमनी आसात ते तेणी एक्वायर करून जिंदाल, अडानी, वेदांता असले व्हडले कॉर्पोरेशनाक कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशनाक दिवपाचो तांचो प्लॅन. आनी ह्या प्लॅनाचे विरुद्ध आमी झगडनात आनी हो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन जो आसा तो सारको लोकांक जाय ते भशेन करूंक घेनात जाल्यार आमचें गोंय सोंपलें. गोंय आनी उरपाचें ना हें 100% शुअर. सो हे जे घेर आसा तें एक्चुली आमचें सर्वायवल गोंय सर्वायव जावपाक हें सगळ्यां चड इम्पॉर्टंट आनी चड गरजेचें की सगळे गोंयकारांनी भायर येवन रस्त्यार येवन सरकारा कडेन डिमांड करचो, सरकाराक फोर्स करचो की हे प्लॅन रद्द करचे आनी फ्रेश प्लॅन लोकांक कन्सल्ट करून पंचायती म्हऱ्या येयात, लोकां म्हऱ्या येयात आनी सारको प्लॅन जो स्वताचेर बेस्ड जो लोकांचेर बेस्ड आसा तो प्लॅन तयार करा. We are with the people of Lotolin and whatever is taken, whatever Mr. Abhijit Prabhudesai has discussed, explained to the people, we are very much agree to that and we are going to move forward whatever resolutions are taken to the higher authority. And regarding the coming hearing on 7th of July in Ravindra Bhavan, we'll take a good initiative to in this regard so that the people will benefit with this. पयर 9 तारखेर आमची ग्रामसभा आसली तेन्ना आमकां कळ्ळें की हिंगा एक CZMP प्लॅन कितें तरी दवरला म्हणून फॉर इन्स्पेक्शन. आनी आफ्टर गोईंग थ्रू इट आनी VDC मेंबर आमी मिटींग आपयली आनी आफ्टर गोईंग थ्रू इट वी हॅड फावंड लॉट ऑफ फ्लॉज इन इट. एक म्हणल्यार ते रिवर जुवारी आहा आमकां लोटले रिवर जुवारी लागता ती रिवर मांडोवी म्हणून दाखयल्या. दुसरी म्हणटा ते तेजेर तेणी आमचे एक्झिस्टींग 2 फेरी रॅम्प आहा ते दाखोवना. मागीर माणश्यो आहा कितल्योशे माणश्यो आहा ते दाखोवना. फिशींग जाता म्हणून दाखोवना. आनी तिसरें म्हणटा ते 7 तारखेर जुलयाच्या तेणी हियरींग दवरला फॉर होल ऑफ साऊथ गोवा आनी फक्त 1 वर दिला रेजिस्ट्रेशनाक आनी 10 मिनटां खंय उलोवपाक. सो आय डोंट थिंक इतले विलेजी आमच्यो आहात ह्यो तितले लोकांक थंय एसेंबल जावपाकूय मेळटलें आनी उलोवपाकूय मेळटलें म्हणून. सो आमची आयज आमी ग्रामसभा घेतल्या आनी ग्रामसभान आमी डिसायड केला की हो प्लॅन जो आहा जो चेन्नयची एक टिमीन केला हो प्लॅन टोटली फ्लॉड आहा. सो आमी आयज रेजोल्युशन केला हें रिजेक्ट करपाक